नमस्कार, हांव सरितास गोवन रेसिपीन तुमकां सगळ्यांक माये मोगाचो येवकार। आज आमी करूया वडयाचो रोस। वडयाचो रोस करपाक ह्यो हांवें वडयो घेतल्या आनी वडयो कश्यो केल्या ताजी लिंक हांवें डिस्क्रिप्शनान दिल्या, तुमकां जाय जाल्यार पळोवपाक जाता। थोडीशी आमकां मिरसांग वांटून घेवपाक जाय, ताज्या खातीर हांवें एक वळ्याची सोय घेतल्या, म्हळ्यार अर्दो नाल्ल। तातूंत हांव घालता पाव चमचो हळदीची पावडर, अर्धो चमचो घालता कोथमिरेची पावडर, अर्धो चमचो घालता मिरचीची पावडर, थोडीशी आमटाण घालता वाटपाक। हातून उदक घालून बारीक वाटून घेवया। आता आमी रोस फोडणेक घालुया। ताज्या खातीर आयदन हांवें गॅसार तापत दवरला। तातूंत हांव एक चमचो तेल घालता, तातूंत हांव अर्धो चमचो सासवां घालता, 2 चिमटी हिंग घालता। सासवां बरी तडतडली तशी तातूंत आमी वडयो घालुया। गॅसाची फ्लेम लो दवरपाक जाय आनी ह्यो वडयो आमकां बऱ्यो तळसून घेवपाक जाय, तेलान तळून घेवपाक जाय। वडयांचो कलर बदललो, वडयो बऱ्यो तळसून जाल्यो। आता तातूंत आमी मिरसांग वाटल्या ती घालुया, ग्राइंड केल्या ती मिरसांग घालुया। तातूंत थोडे उदक घालता, तुमकां जितले दाट पातळ जाय त्या प्रमाणे उदक घालात। तातूंत हांव घालता चवी पुरते मीठ, अर्धो चमचो साकर घालता। आता हाका बरो खतखतो येवपाक दिवपाक जाय, वडयो शिजपाक जाय। रोसाक बरो खतखतो आयलो, तातूंतल्यो वडयो बऱ्यो शिजल्यो। वडयांचो रोस तयार आसा। मस्त वडयांचो रोस, खूप रुचीक, टेस्टी। तुम्ही नक्की करात। माझी रेसिपी आवडली जाल्यार लाईक करा, शेअर करा, तसेच माझ्या चॅनलाक सबस्क्राईब करात। परत मिळूया अशीच एक रेसिपी घेऊन। तोपर्यंत मस्त खायात, स्वस्त राहात, देव बरे करू।